प्रत्येक कावन्सिलर म्युन्सिपाल्टीचो जेन्ना आमकां लोक कितें तरी सांगता आनी आमी जेन्ना कानार पडटा तेन्ना आमकांय दिसता लोकांनी म्हणणी तुमचे पर्यंत पावोवपाचें। कितें आतां 2 वर्सां जालीं बोवाळ मारता, प्रत्येक मिटिंगी हांव सांगता चीफ ऑफिसराक आमचे बाकीच्या हाका सांगता ऑथॉरिटीक की जे हायवेचेर जे इनलिगली जे कोण नुस्तें विकता, प्लास्टीक विकता, कितें फ्रूट विकता ते तुमी काडा। तांकां वेजिटेबल मार्केटार वेजिटेबल विकपाचें आसा, मार्केट आसा येद व्हडलें, फीश मार्केट येद व्हड बांदलें आसा, फीश मार्केटांनी बसपा जागो आसा, थोडे बायलो बसता थिंगा। आनीक हे कितें काय म्हणल्यार येवप आनी सबंद हायवेचेर बसप, ब्लॉक करप हायवे, हिंगा एक्सिडेंट जावप आनी हो एक्सिडेंट झोन आसा। प्रत्येक टायमार काल सुद्दां मिटिंगेक सांगलां हिंगचे तुमी काडा, नाल्यार एक तरी वायट इन्सिडंट जातकीर जाग जाता। पयर करमल घाटाचो इन्सिडंट पळय जालो, एक भुरगो मेलो पळय, एक जबाबदार सुद्दां ही ऑथॉरिटी आसा, कित्याक टायमार तेमी एक्शन घेयल्ली ना। आनी हिंग सुद्दां आतां कोणी वायट इन्सिडंट जातलो आनी मोडटकीर सगळ्यो ऑथॉरिटी जाग जाता काय कितें, कोणा तरी गरजे भायर जीव वयतलो आनी तेका जबाबदार हो म्युन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसर आनी हे कोण आसाय पळय बाकीचे ऑथॉरिटी, इवन PWD आतां ऑथॉरिटी पळय आसा हायवेची, तेंकां दिश्टी पडना। तेमी पळोवप न्हू हें बाबा हायवे कुशीं जे नुस्तें घेवन बसता, जावं पुलीस आसा, पुलिसान सुद्दां विचारपा जाय बाबा तुमकां लायसन आसा, हें आसा तें आसा। म्हणजे लायसन काडून जे वर्सा टॅक्स भरून जे म्युन्सिपाल्टी जे बायलो पळय बसता त्यो मारता, ती दिसभर मूस मारता आनी इनलिगल नुस्तें विकप आनी ह्या लोकांनी वचप आनी तेंगे तें नुस्तें हाडलें तें पाड जावन तेमी भायर मारूंक पडटा। जे तळपणची बायलो येवन पळय भायर बसताल्यो मार्केटांत तांकां सुद्दां तुमी भितर घातलो म्हणटकीर हेचो हे पळय हिंग बसता हेचो हप्तो म्हाका दिसता कोणा तरी वयता, नाल्यार ते सपोर्टाचेर जावपाक शकना। ते रोडा कडचे कितले डिस्टन्स बसता ते आतां शोल्डराचेर बसलाय ते। हांव कितें म्हणटा हायवेच्यान एक 10 मीटर पयल्यान तरी तुमी बसा, कित्याक एक समज गाडी वयता आनी ब्रेक फेल जाता जाल्यार ते गाडी घातली जाल्यार जबाबदार कोण आसा फाल्यां कोणी मेलो जाल्यार। आतां गाडी वचपाक सुद्दां तांकां वाट ना अशें म्हणटा तुमी? कांय वाट ना, पळय तुमी पळया तुमचो कॅमेरा मार आनी पळय दाखयता नुस्तेकार खंय बसना, लोकांची गाडी खंय पार्क केली आसा। हे आतां हायवे कुशीन इनलिगल अशे एक्टिविटी जावपाक लागल्यो आनी फाल्यां वायट इन्सिडंट जावन जर कोणालोय जीव गेलो जाल्यार पुरेपूर मागीर आरोप आसा एक जबाबदार सगळ्यो चीफ ऑफिसरान हे आसतले ऑथॉरिटी। तांकां नुस्त्या मार्केटात तांकां बसपाक ते एलावड आसा? बसपाचें एलो आसा तांकां, तेमी येद व्हड मार्केट आसा थिंग बसून नुस्तें विकतात तेंच्यांनी। ह्यो सबंद बायलो पयलीं म्हाका दिसता पांयवड्या नुस्तें पावळ रस्त्यार बसताल्यो, सगळीं काणकोणच्या लोकांक खबर आसा। आतां येयला आनी ते पळोवळू हांगा बसला आनी अशी गर्दी जाता किंवा लोकांक पळयता गाडी म्हणल्यार पास जावपाक मेळना। कितले अशी जाण बसता हांगा रोड हांव सायडीक? सामको अपील करता सरकार हे 50-60 बायलो बसता, हे बाद पळया दाखयता तुमी। हांव सरकारान हे सगळें अपील करता जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेवचें। कोणालो जीव वयचे पयलीं, कोणी जीव वयतकीर तुमी मागीर हिंग नाचचें न्हू आनी प्रत्येक गोश्टी कोणी मोडतकीर सगळ्यो ऑथॉरिटी जाग जाता। इन एडवान्स मातशें कितें तरी एक्शन घेवचें हेचेर। धीरजान हेजे पयलीं कावन्सील मिटिंगेकूच सांगिल्लें, तेन्ना नंतर आमी तें काडपाचो प्रयत्न केलो, 1-2 दीस काडले आमी। तेन्ना नंतर ज्यो नुस्तेकार आहाय ती आमचे फुडें आयली, 15 दिसां कोता आमकां बसपा दी। आतां नुस्तें खूब पडल्यान एखादें थिंगा लोड जाता आनी केन्नाय कितें जावंक शकता हें आमकांय कळटा। म्हणून तेमी 15 दिसां नंतर आमी खंय तरी सायडीक बसताय अशें म्हणून सांगलां आनी हांवें चीफ ऑफिसराकूय सांगिल्लें कितें ते रस्त्यार बसताय, फाल्यां कितें जालें आमचे म्हाका कोण धरपा ना, पयलीं धरतो तुमकां कारण चीफ ऑफिसराक धरतले, म्हाजे बरोबर चीफ ऑफिसराक धरतले, कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ऑफिसर पळयता। म्हणून चीफ ऑफिसरान एक काम तें तरी आसतना तेमी आमकां मातशें रिक्वेस्ट केला म्हणून हांवें चीफ ऑफिसराक म्हणून चीफ ऑफिसराक सांगलां अशें तें आमकां रिक्वेस्ट केला। तेन्ना फुडलें काम आसा तें चीफ ऑफिसर जालें आनी तेन्ना नंतर हायवेकूय एक लेटर करता आमी, जे लोक आतां ते थिंगा बसलाय तेन्ना तेमकां काडपा खातीर हायवेकूय लेटर करतले, तेमचेंय काम तें हायवेचें। पयलीं काडपाक तुमी प्रयत्न केलो काय कितें तुमी? हय काडपाक प्रयत्न केलो, तरी आसतना ती परती परती येवन बसताय म्हणटकीर सामकें आमकां राखोन घेवन बसपाक आमकांय थिंगा हें जायना। म्हणटा आमी पुलिसेक कितें तरी सोल्युशन काडटाले। जे आमचे पावोळे वाठाराच्या कावन्सिलरान म्हाका कितें सांगलां खंय तरी शेतां इल्लोसो जागो करताय आमी तेका आनी तेजे नंतर आमी तेका बसोवपाचें। जो वेळ पसून फीश मार्केट जायना, न्यू फीश मार्केट जायना, आतां फीश मार्केटा पसून आमचे कन्सल्टंटां टेंडर जालें, आतां तें दत्ता कार्य म्हणटा तेका पडला। तेन्ना नंतर फीश मार्केट जवळ जवळ 6 कोट्यां तरी फीश मार्केट जातलें, तेन्ना नंतर बसपाची आमी सोय जातली। आतां फीश मार्केटान जागा आसा हय, पूण ती निवळ ना म्हणटाय। आतां फीश मार्केट जर फाल्यां मोडपाचें आनी 6 म्हयन्यांनी मोडपाचें जर आमी गेयलें आनी आतां तेतून आमी निवळ केलें तर हो सगळो पयसो जनतेचो पयसो, लोकां टॅक्साचो पयसो हो फुकट वचपाचो। म्हणटा तो वेळ पसून तात्पुरती तेमकां सांगलां कितें बारीक आसा तें हांव मेंटेनन्स करून दिता, मोटें हांव करूंक शकना, कित्याक पयशे फुकट वयता न्हू हे, लोकांलोच पयसो पळयतो। म्हणटकीर तेमी ही येवन बसता जाल्यार पसून बस म्हणटा तेमी, कितें जाल्यार एके पाटी आमचेर प्रेशर येता, कित्याक हिवूय आमगेली तिवूय आमगेली। आतां आमकां खंयचे म्हाका पसून एके पाटी अशें जाल्यार मार्केटान गेल्यार ती जीव खाताय,
ह्या लोकांक थिंगा हाडून बसया म्हणून आनी हिंगा जर आमी सारक्यान नुस्तें घेवंक गेल्यार लोक म्हणटात तूं तर नुस्तें घेतलें म्हणटाले अशी बाय म्हाजेर येयला. नगरचे काणकोण हांगा एका हायवेच्या पुला पोंदा नुस्तेकारां नुस्तें विकपाक बसतात आनी त्या कारणान ट्राफिकेक त्रास जाता म्हणून एका नगरसेवक धीरज नायक गांवकार हाणें तिडक उक्तायल्या. धीरज नायक गांवकार म्हणटा की प्रत्येक म्युन्सिपालिटीचे आपण मिटींग जी आसा त्या मिटिंगे आपूण हो प्रश्न काडटा पूण हेजेर कांय सोल्युशन येना. ह्या संबंदान आमी काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार हाका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की नुस्त्याचें मार्केट बांदपाचें अजून काम तेणें हाती घेवपाचें आसा. त्याच बरोबर तेंची ही बसता ही तात्पुरती यांची सोय येत्या 15 दिसां भितर जातली अशें ताणें सांगलां. आरडीएस गोवा खातीर भवेश कोरकर.